हाय हॅलो गुड आफ्टरनून वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा संडे, आयतार आयज आनीक सकाळची न्ही दनपारची ऑलमोस्ट 1:30 सुमार जावपाक गेले. 1:15 सुमार जावपाक गेले. तर आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो इतलो लेट स्टार्ट करता. एवरी टायम अशें चिंतता की व्हिडिओ जो आसा पळय तो सकाळ फुडें बेगीन स्टार्ट करतले, जशें की नॉर्मली पयलीं जसं रुटीन शेअर करतालें पळय तुमच्या वांगडा, तशें सकाळ फुडें उठोन सगळें अशें रुटीन शेअर करतलें अशें म्हणून. बट फर्स्ट थिंग म्हटल्यार सकाळ आमची जी आसा पळय ती लेट जाता, उठपूच लेट जाता. सो ताका लागून मागीर सगळीं कामां जी आसा पळय गडबडीन चालू जाता, सगळी गडबड जाता आनी व्हिडिओ जो आसा पळय तो करपाकच मेळना. मागीर मोदी बायेचें रडप आसता, मागीर ताका न्हाणोवपाक येता आनी घरची रुटीन कामां, तेचे कपडे, अशें करून खुबशीं कामां जी आसता पळय ती जाता. आनीक ताका लागून व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो लेट सोडून स्टार्टच करपाक मेळना एक दिसा. आतां लास्ट व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांवें बुधवाराक केल्लो. ब्रेस्तार, शुक्रार, शेनवार 3 दीस व्हिडिओ कांयच केलेच ना शूट. आनी आयज परत आयताराक जो आसा पळय तो व्हिडिओ हांवें स्टार्ट केला. इतली गडबड आनी इतली धांवपळ जाता आनी विचारूच नाका. कसो टायम वयता, कसो दीस वयता कळच ना की हय बाबा सकाळीं केन्ना उठलेलें, सांज केन्ना जाली कळत ना. आनी दनपारां जेवपाक बीन न्हू असोच लेटच जाता. म्हाज्या पर्यंत न्ही हांव ट्राय करता की सगळीं कामां जी आसा पळय न्हू ती टायमार सगळीं आटोपून घेवपाची, सगळीं बेगीन करया अशें म्हणून. बट कितलेंय केलें न्हू जाल्यार तितलोच टायम हो जाताच जाता. आतां पळयात 1:30 जावपाक गेले. शावर बी जालो म्हाजो, शावर घेवपाक गेल्या. शावर घेवन जालो, देवाची पुजा जाली, म्हाजें जालें, बायक ती न्हाणून गेली, सगळें काम जालें. आनी आतां जस्ट म्हजें थोडेंशें किचनांतलें काम उरलां, म्हटल्यार रांदून बी जालें. नुस्तें फ्राय करपाचें आसा आनी पोळे काडपाचे आसा. तर तुमी म्हणटली दनपारचे पोळे का म्हणून. तर हय, आयज आमगेर फुगीचे पोळे केल्ले, म्हळ्यार डोसा टायप जे फुगीचे पोळे करता पळय न्हू. हांवें एकदां रेसिपी बी शेअर केल्या त्या पोळ्यांची. सो ते पोळे जे आसा पळय ते केल्ले ब्रेकफास्टाक. तर आयज जात्रा न्ही आमच्या हांगासर. ओके, तुमकां सांगपाक विसरलें. पयर म्हालसा नारायणाची जात्रा जाली, आयज वेंकटरमणाची जात्रा. पालखी येता, सेकंड पालखी आमच्या हांगासर. सो ती जात्रा म्हणून फुगीचे पोळे केल्ले. अशें करता हांगासर चड, अशें कितें जात्रा बी आसता पळय तेन्ना फुगीचे पोळे करता. सो ते केल्ले हांवें. हो म्हणपाक लागलो शिवराक न्ही आपल्याक आनी जेवण बी नाका, तुमी जेवात, आपल्या पोळ्यात दिया अशें म्हणून. सो ताका लागून हांवें आतां दनपारचें बीन पीठ जें आसा पळय तें दवरलां पोळे करपाक. माक नॉनवेज केलां कित्याक की ती पांयां बी पडपाक वचपाना, ती बायक घेवन घरांकच रावता न्ही अशें म्हणून. कित्याक काल शिवराक जालें, आयजूय शिवराक, फाल्यां शिवराक, तिचो मंगळारूय बीन. सो ताका लागून म्हटलें तिका नॉनवेज जेवनी, आमी शिवराक जेवया वेज अशें म्हणून. तर पोळे करतली म्हाका आनी हेका हांव, आनी नुस्तें जें आसा पळय तें भाजपाचें उरलां. मागीर जेवण जालें, न्हांवून येता म्हळ्यार तें सगळें करून घेता. आनीक इतले गडबडीन व्हिडिओ बी जो आसा पळय तो तुमच्या वांगडा शेअर करता म्हळ्यार तुमचे कडेन उलयता म्हळ्यार बस हांव कितलें फास्ट, कितलें स्पिडीन उलयता पळय अशीच जाता. गडबड सगळ्या कामाक गडबड, व्हिडिओ स्टार्ट करपाक बी गडबड. पयलीं अशें दिसतालें जेन्ना डिलिव्हरी जावचे पयलीं कितें आसा रुटीन आसा, जस्ट बायेचें एक न्हांवपाचें धुवपाचें तेंच काम आसतलें न्ही, एडजस्ट जातलें अशें म्हणून. बट घरा कडेन जेन्ना आशिल्लें बट न्हू आफ्टर डिलिव्हरी तेन्ना अशें दिसतालें हांगासर कितलीं कामां आसा, घरा कडेन वचून हांव रुटीन सारको सेट करतलें अशें म्हणून. आतां हांगा आयल्या जाल्यार बी तेंच तशेंच सगळें गडबडच जी आसा पळय न्हू ती. पळोवया रुटीन जो आसा पळय तो एक्झॅक्टली कसो केन्ना सेट जाता तो. आतां बाय मातशें ल्हान आसा, मातशें व्हड जालें की मागीर मे बी जातलो. होप करता की मे बी जातलो सगळो सेट अशें म्हणून. आनी रातचें बी जागरण जाता, सकाळ फुडें उठप लेट जाता, ताका लागून चड अशें गडबड जाता. मागीर सारकें टायमार बी उठलें आनी बरें जाता. 8 सव्वा 8 अशें उठप जाता. लास्टली 8:15 म्हळ्यार उठ्ठा हांव ट्राय करून. बट अशें करूं जर 7 बी उठलें न्ही जाल्यार सगळें सारकें जाता. पळोवया केन्ना जाता तें. बाय जेन्ना सावन रातचें जागरण करपाचें सोडटलें पळय तेन्ना सावन मे बी सारकें जातलो. सो चलात, हांव आतां सद्याक वता किचनार. आतां जें कितें रांदपाचें थोडेंशें उरलां तें करून घेता. आनी आयज जो आसा पळय तुमच्या वांगडा पालखीचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो शेअर करतलें. वेंकटरमणाची पालखी येता, मागीर सांजेची कितें तयारी आसा पळय तें सगळें सांजें शेअर करता तुमच्या वांगडा. ओके, सो पयलीं किचनान या, दाखयता तुमकां कितें कितें केलां तें, आनी तेच्या नंतर मागीर जेवन बिवन मेळटा तुमकां. ओके, सो हें न्ही हांगसर शिताची वांयणी लायल्या मान. एक्चुली न्ही आमी शीत जें आसा पळय तें डायरेक्ट हें करता, निवळ न्हिदून गॅसार दवरतालें, मान वांयणी लायल्या. आनी हें पळयात, गॅस जेन्ना सोंपपा येता पळय न्ही सिलिंडर तेन्ना अशें जाता. कित्याक म्हण खबर ना, म्हाज्याच वांगडा जाता काय तुमच्या वांगडा बी जाता म्हणून. ही हांगासर बटाट्याची भाजी केल्या, आनीक हें हांगासर नुस्त्याचें हुमण,
शिताक पाणी लायलें, हें पिवपाचें उदक, दूद तापयलां, पोळ्यांक तवो दवरला. म्हटल्यार सकाळीं केल्ले थोडेशे पोळे न्ही, तवो तसोच दवरला. आतां परत हें करून दिता. आनी फुगीचे पोळे जे आसा पळय ते हांव असल्या तव्यार काडटा, बिडाच्या तव्यार. हें पीठ पोंदाक पोळे काडपाक आतां. सो आतां फक्त पोळे काडपाचे उरल्या आनी हांगासर नुस्तें जें आसा पळय न्हू तें फ्राय करपाचें, मागीर जालें. इतलेंच काम जें आसा पळय न्हू तें. आनी ऑलमोस्ट डेड जें आसा पळय न्हू तें जालां. आनी हें जें आसा पळय न्हू अशें करून काळें पडटा पळय तें घांसपाक इतलें बेजार येता ना, वचत ना. आनी जेन्ना जेन्ना सामको लास्ट 1-2 दीस उरता पळय सिलिंडर सोंपपाक तेन्ना आनी चडूच अशें करून काळें पडटा. आतां सगळ्यालें पडटा काय म्हागेलेंच पडटा खबर ना, बट म्हागेलें एवरी टायम अशेंच जाता जेन्ना सिलिंडर सोंपपाक येता पळय तेन्ना. सो वायणी आतां जी आसा पळय ती उदारी करता. आयदनां बी सगळीं घासून जालीं. आनी आतां तवो दवरता आनी पयलीं नुस्तें आनी पोळ्याचो वावर करता. आनी तेच्या भायर आयज संडे न्ही, संडे मार्केटान हांवें भाजी बीन जें कितें हाडलां पळय तें अशेंच करून हांगासरच आसा. आनी म्हाजी ऑल टायम फेवरेट शेपूची भाजी. तर हें सगळें काडून घेवपाक जाय. तर पोळो घालता, नुस्तें घालता आनी हें सगळें जें आसा पळय तें काडून घेता. फ्रुट्स आनी भाजी आनी कांय ना. इल्लेशें थोडेशें हाडलां. हांव सकाळ फुडेंच वचून येयलो आयज. सकाळ फुडें गेलें जाल्यार मातशी भाजी बीन जी आसा पळय तशी करून फ्रेश मेळटा. नाल्यार सांजची मागीर तें वतान जाम जाता आनी उदक मारून मागीर सामकी न्ही मेल्ट जाता, पिड्यार जाता भाजी बीन. सो ताका लागून सकाळ फुडेंच वचून घेवन आयलो तें हांगासर. आनी हो आसा हांगासर बसला वचून येवन. आनी बाय हांगासर न्हिदला. तर टायम जो आसा पळय तो 1:30 जालें. आनी आतां जेवता म्हळ्यार आमकां ऑलमोस्ट 2 तरी जातलीं. तर पयलीं तें सगळें करून घेता. ओके. सो आतां न्ही इवनींग जाली, सांजची 5:30 सुमार जाल्या. आनी हें पळयात भायर सगळें. फाटल्यान मे बी तुमकां सनसेट दिसता आसतलो, दिसना. सो सनसेट जावपाक येयलो, 5:30 सुमार जाली. आनी दनपारां जेवन बिवन जालें, थोडोसो रेस्ट जालो, सगळीं कामां जालीं. आनी आतां जें कितें पालके रिलेटेड काम आसा पळय न्हू तें सगळें. म्हटल्यार आरतीचें ताट रेडी करपाक जाय, रांगोळी घालपाक जाय मेन म्हटल्यार तें काम आसा. आनी च्यायेचो वावर जो आसा पळय तो उरला. आमी अजून च्या बी कांय पिवना, जस्ट सगळीं हेवटेन तेवटेन आसलीं. हांवें मातसो रेस्ट केलो, मागीर हांव भायर येता मागीर हेणें मातसो थोडो रेस्ट केलो. रेस्ट इन सेन्स न्हिदपाचें काम ना, जस्ट एक असो रेस्ट असो बेश्टोच. सो आनी मां आसा हांगासर. आनीक बाय भितर आसा खेळटा, हो बसला बाये फुड्यान. आनी भायर जे बॅकग्रावंडान तुमकां आयको येता पळय न्हू ते सॉंग्सां देवळान जीं लायल्या तीं. आयज तरी एक्चुली जात्रा म्हणून सॉंग्सां जी आसा पळय ती तुमकां आयकोपाक येता. आनी युजली म्हळ्यार अशें करून डेली जे कोण म्हाजे व्हिडियो पळयता पळय न्हू तांकां खबर आसतली की मोस्टली म्हटल्यार म्हयन्याचे 30 दिसां भितर एक 25-26 दीस तरी ही सॉंग्सां जी आसा पळय ती बॅकग्रावंडान ह्या टायमार आयकोपा मेळटाच. सो ती आसताच चालू अशी. आयज तरी जात्रा म्हणून. आनी पालकी जी आसा पळय न्हू ती मागीर लेट येतली, रातची येता. जे कोणी लास्ट व्हिडियोज बी पळयला पळय तांकां खबर आसतलें. भायर रडपा लागलें. सो लास्ट व्हिडियोज जे कोणा पळयला ना, आतां खेळपाक घातलेलें ताका, तें घे म्हणून रडटा तो उबारना दिसता. सो लास्ट इयरचे बी जे कोणें व्हिडियो पळयला पळय तांकां खबर आसतलें लेट येता पालकी जी आसा पळय न्हू ती. तर आतां पयलीं म्हटल्यार च्यायेचें काम जें आसा पळय न्हू तें करता. बायक जस्ट फीड घातला म्हळ्यार फीड केला ताका आनी ताका खेळपाक घातलेलें. तें आतां धर म्हणून रडटा. जागे आसलें की ना अशेंच करता, धर 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 म्हणटा फकत. एक 5 ते 7 मिनटां जें आसा पळय न्हू मातशें खेळटा, नाजाल्यार मागीर धरच म्हणटा. सो ताका आमी धरून धरून संवय केल्या ती आतां संवय जाल्या फकत धर म्हणटा. ताका आतां हांव मातशें फीड घालून थंय दवरून येयल्लें. तें आतां व्हिडियो हांव करता म्हळ्यार रडपाक लागलें मातशें 5 मिनटां गेलें. आनी हें बी केलें, सुसू बी केलें म्हणटकीर ताका वोलें लागपाक जायना. ती तेन्नाच विथीन अ सेकंड म्हणटा तशी तेजें एक्सपेक्टेशन विथीन अ सेकंड म्हणटा तशी ती नॅपी बी जी आसा पळय ती चेंज करपाक जाय. नाजाल्यार ताका थंड लागली की तें मागीर लागता बोवाळ मारपाक. आनी मागीर बेगीन थांबना. आतां पळयता भितर वचून कितें केलां तें. तेच्या पयलीं भायलें कांय दिसना तुमकां, कपडेच दिसता. आनी स्टँड हाडून दवरला कपड्यांचो, दाखयता तुमकां भायर सगळें. सो भायर पळयात, वेदर बरो असो न्ही, बरो आसा असो. आनीक क्लीन असो आसा, पावसाचें बिवसाचें कांय ना. आनी सगळ्यान तोन्नां भरल्या. हें पळय एक, तेच्या थंय एक, हांगा एक दिसता आसतलें. आनी हें आमचें हांगासर.
आणि खूब आसा अशें ना की इतलीच तुमकां जितली दिसता पळय तितली तसा म्हणून भरपूर अशी आसा लास्ट टायम जी आशिल्ली पळय न्ही म्हाळशेच्या पालगेक तेज्याहून चड आसा ह्या खेपी म्हाका दाखयता तुमकां रातचें इफ पॉसिबल जालें जाल्यार सो हे हांगासर जे आसा पळय न्हू कपडे हे पळयात कपडे भायर सुकपाक आसा ते हाडून हांगा दवरले थोडेशे वयर घातलेले माली साडी बीन ती वोदी आसा म्हणून हांगासर हाडून दवरला ते आतां स्टँडार घालता भायले कपडे जे आसा पळय न्हू थोडे काडल्या थोडे उरल्या काडपाचे ते काडून घेता हांगासर आनी हांगासर बसून अटंबा सोला म्हणल्यार वटां सोल जी आसा पळय न्हू ती क्लीन करताली पोरू घेतलेली हांवें ती अशीच दवरलेली बियो काडून सो ही तेंची हांगासर माव जी आसा पळय ती काडपाक जाय खंय आनी ती कितें उदकांक घालपाक जाय कितें कितें काम आसा खंय तांकां ते माव आसतना हांगासर करून घेता ओके सो ती निवळ करपाक बसलेली भायर हाडटा म्हणून गेल्या भितर आनी भितर पळय हांगासर ताका न्हिदयत गे ताका हांगासर न्ही सोफाचेर खेळपाक घातलेलें ते रडपाक लागलें सो तर आतां ताका मातशें हें करता मां थांबयतली ताका ती आमच्या परस मा कडेन चड थांबता रडटा आसतना सुद्दां आमी धरलें न्ही थांबना मान मातशें धरून अशें हालयलें आनी एक सॉंग म्हटलें न्ही म्हणटगीर तें थांबता आमकां तें कळत ना आमी कितले हालयलें धोडयलें धुपटयलें कितें केलें बेगीन आमचे कडेन थांबना सो मा कडेन थांबता सो ती आसा न्ही सो तें एक बऱ्याक पडलां की अशें करून की एटलिस्ट तेजें जें कितें आसा पळय तें टेंशन ना रातचें सुद्दां तें रडलें केलें न्ही ती ताका थांबयता इन सेन्स घेवन बसता करता आनी तें तिका चड एटॅच आसा तिजे कडेन चड बरें अशें करून रिस्पॉन्ड करता आमचे कडेन चड क्रँकी जाता अशें चलो हांव पयलीं वयता भितर चायेचो वावर करता मागीर रांगोळीचें काम जें आसा पळय न्हू तें करता आनी लास्ट टायम म्हटल्यार पयर जशी घातलेली पळय न्हू तशीच हांव हेजेर प्लेटीर जी आसा पळय ती रांगोळी घालतलें एवरी इयर रस्त्यार थंय बसून घालतालें ह्या टायमार हांव वचून बसप आसलें वर 1.5 वर लागून बरी व्हडली रांगोळी घालतालें आतां ह्या खेपी तशें ना कित्याक की तुमकां खबर आसा सिजेरियन जाल्ल्या कारणान म्हाज्यान सकयल बसपाक जायना उणो घालपाक जायना चड टायम पेज वयता न्ही ताका लागून हांव हांगासरच उबें रावन प्लेटी जी आसा पळय ती रांगोळी घालतलें मागीर हो प्लेट व्हरून थंय दवरतलो दाखयता मागीर तुमकां रांगोळी पालकी सगळें ओके सो चलो मेळटा मागीर थोड्या वेळ रांगोळी घालता म्हळ्यार इतलो काळोख जालो म्हाका व्हडली कांय घालूं ना बेश्टी सादी सिंपल घातल्या उब्याल्यान कशी घालतले रांगोळी तुमकां खबरच आसा हें पळय तोन्न बांदलें सगळें लायटींग हें आमगे लायटींग हें उल्हास मामा तेंगेलें हें भट मामालें तें दिव्या तेंगेलें सगळ्यांनी कितलींय आसा फुडें आनी अशें करून ह्या सायडीच्यान सकयल बी आनी आसा रांगोळी घातल्या दाखयता तुमकां पळयात हात बेश्टे प्लेटीर सिंपल अशी घातल्या आनी मामी आयिल्ली मामिली बी मातशी बारीक घालून दिली तेंगेली हें ना रेडी असो प्लेट नाशिल्ली सो इल्लेसो तिचे कडेन प्लायवूड आशिल्लो तेजेरूच घातलो दाखयता तुमकां सो हे पळयात ही हांवें घातल्या रांगोळी हांगासर पळोवपाक आमच्यान इतली बारीक अशी दिसता आनी थंय मामिली घातल्या ती दाखयता सो हे पळयात हांव बीन लास्ट इयर अशेंच पसून हांगासर रांगोळी घालतालें वनू रेडीमेड ती बी थोडीशी बारीक सो म्हाका प्लेट जी आसा पळय न्हू बारीक मेळ्ळी सो ताका लागून इतलीशी घातली नाल्यार पयलीं रस्ते हांगच्यान इतले म्हळ्यार अर्दो रस्तो जो आसा पळय न्हू तो कवर करून घालतालें आनी थंय उल्हास मामाली हांगासर बारीकशी घालून दिल्या आनी बरी बच्चा पार्टी एन्जॉय करता सकयल बसून तोन्नां आसात भरपूर थोड्यान लायटींग बी घालूं ना ताका लागून दिसना हांगासर सो आतां पालखी येतली मागीर रेडी जावपाक जाय इफ सपोज पॉसिबल जालें न्ही जाल्यार हे सायडीच्यान कोणी रांगोळी घातल्या पळय ते फोटो काडून हाडपा लायता एका आनी मागीर एटॅच करता पळयता हो काडून हाडटाले हांव काय वचना न्ही त्या सायडीच्यान कित्याक की हांवें गावन घातला ताका लागून ओके सो पळयता हो काडून हाडटाले
गोविंदा